घंटा या वेळा पासत मोगाचे बापा तुवें आमकां वेळ दिलेल्या पासत हो आयज दीस दिलेल्या पासत तुजो सुस्कार आमचे भितर मोगाचे बापा हें ऑक्सिजन तें तूं आमकां फुकोट दिता मोगाचे बापा ते पासत तुका आमी आर्ग दिताय मोगाचे बापा एक मनीस जो आमच्या जिवितान येता मोगाचे बापा आमकां तें उतर तेंकां दिवपाक आदार दी मोगाचे बापा तेंकांय त्या हितूंतली सोडपाक मोगाचे बापा आनी आतां आमकां कांय परफॉर्म करूंक नाका मोगाचे बापा फकत बाय ग्रेस थ्रू फेथ मोगाचे बापा सगलें बिलीव करून आमच्या जिवितान येता म्हणून जाण जावपाक थँक्यू माय जिजस जेन्ना आमी हो योग आमचेर आहा हें बर्डन जें आमचेर आहा मोगाचे बापा हें ओजें जेन्ना आमी घेवन भोंवताय मोगाचे बापा आमकां तें तुका दिवपाक शिकोय रे मोगाचे बापा आनी आमी ह्या वेळार मोगाचे बापा जी कोण हाजीर जातोलीं आनी जी सोगलीं जमा जातोलीं ह्या वेळार ही क्लास तुजी तेन्ना आमी हें सोगलें तुज्या हातीन घालताय रे मोगाचे बापा Thank you, Jesus, for going before us, leveling all the mountains for us, making all the crooked places straight, Lord Jesus. Thank you, Jesus, for your love and your mercy endures forever, oh my Lord. Thank you, Abba Father. आणि टीचिंग मोगाचे बापा जेन्ना सिस्टर निकिताच्या तोंडांतल्यान तूं उलयतलो ते सिंपल आनी इजी आमकां अंडरस्टँड जावपाक आनी ते बरी मातयेचेर हें बी पडपाक आनी तेजो जायत 100-fold हावस जावपाक जेजूच्या नांवान हें बापाक मागणी कोत्ता Amen, 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 amen. amen, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Lord, I agree whatever Sister Nancy said. Thank you, Jesus. Lord, Holy Spirit, this is your session. Take complete authority and you speak from my mouth and let every word spoken here be yours and nothing of mine. Thank you, Abba, for your presence. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. This is the Nancy 2 Timothy gang, 2 Timothy Okay, 3:16 Konkani, okay? okay. Lord everyone, thank you, Jesus. आता ही स्क्रिप्चर आमकां सांगता, thank you, Jesus. हिंगा पवित्र आत्म्यान बरयल्या, all scriptures is inspired by God and useful for teaching the truth, rebuking error, correcting faults, and giving instruction for right living. Yes, Sister Nancy. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. सगळे पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणोनान बरयला शिकोवन दिवंक चुकी काडून दाखोवंक लोकांक निटयेर हाडूंक तांकां देवाक मानता तसल्या जिविताचे वाटेर फुडें व्हरूंक ते उपकारता Amen. Thank you, Jesus. So हिंगा पवित्र आत्मा आमकां सांगता हे पवित्र पुस्तक देवाचे ब्रेतान बोल्ला करेक्ट शिकोवन दिवंक आमकां आमची चुकी काडून दाखोवंक आमची चुकी आमकां ज्यो कितें Oh, आमी दिसपटी thank you, आमी Jesus. मिस्टेक कोत्ताय त्यो आमची मिस्टेक्यो आमी करेक्ट करपाक कशी करेक्ट करपाक आमची मोनाची नवसणी करूंक थँक यू Yes, जीजस amen. आनी Thank you, हांवें Jesus. हो स्क्रिप्चर फर्स्ट कित्याक घेतला कित्याक सगल्यांक इक्वली गरजेचें रायट इन्क्लुडींग मी Yes, sister. पवित्र आत्मा आमकां सगल्यांक शिकयता तुमकांच न्हू पूण म्हाकाय फर्स्ट थँक्यू जीजस आनी आयज जी कितें हांव शिकवण घेवची आहा न्हू ती आमकां सगल्याच्या जिवितान गरजेची ओके ती जावन आसा आमकां दिनवासनेचें काळीज आहा गाय आमी न्हू आमकांच विचारपाक जाय एवरी डे हांव देवाची वाखाणणी कोत्ता ओ फकत सगलें सारकें आहा सगलें म्हज्या जिवितान बरें आहा तेन्नाच हांव वाखाणणी कोत्ता थँक्यू जीजस आम्ही वाकाडणी करता सिस्टर तेन्ना थँक्यू सोंपें न्हू जीसस तेन्ना प्रेज द लॉर्ड म्हणपाक थँक्यू जीजस म्हणपाक सोंपें पूण जेन्ना येस आमच्या जिवितान तुफान आसता स्टॉर्म आसता घोडये गोलायत दिसता ते टायमाक आमच्या तोंडांतल्यान देव ते प्रॉब्लमा खातीर न्हय पूण तुका खबर आहा आतां देव सदांच फेथफूल तुका खबर आहा देव तुज्या सांगाता आहा देवाचें उतर सांगता तो तुका केन्नाच सोडचो ना ना म्हूण सांडचो ना तुका देवाचें उतर सांगता देवाचे दोळे तुजेर हाय ते यु नो तेका लागून आमी देवाक दिनवासता गाय ना थँक्यू जीसस आनी इवन आख्खे आमचे दिसपटी आतां आयज फूल डे आमी देवाचे गुडनस कोणाशी शेअर कोत्ता कोणाशी उलयता पळय ना देवान म्हज्या जिवितान इतलें म्हाका यु नो देण्यानी बोल्लां आयज म्हाका हो दीस फावो केला थोड्या जाणांक हो आयज दीस फावो ना हांव सारकें ह्या सिस्टर फुक्याचे ऑक्सिजन घेता कोविडा टायमार आमी सगल्यांनी रियलायज केला रायट ऑक्सिजनाक वय आमकां यु नो पे करूंक पडटाले वेंटिलेटर्स
Yes. पूण आतां हें आमी रियलायज तरी कोत्ता आमी वर्थ व्हॅल्यू तरी कोत्ता की हें आमी ऑक्सिजन जें घेता तें एक फुक्याचें देणें बापाचें. इवन आयज आमचे एल्बो हालता, आमचे जॉयंट्स सारके प्रॉपर प्लेसीन आहा. आमी आमच्या कुडी पासत देवाक दिनवासता वो आमी फकत कंप्लेनू कोत्ता आयज इवन लायक विंटर स्टार्ट जाल्यार कितलें थंड, समर स्टार्ट जाल्यार कितले गरमी. फकत आमचें जिवीत आमी ग्रंबल, कंप्लेन, मर्मर कोत्ता काय. Thank you, Jesus. So आयज न्हू हेचे वयल्यानू शिकया, ओके? Thank you, Jesus. Sister Nancy, Luke 17, 11 to 19, okay? काडटा. Yeah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. What's the okay? Okay. Jesus heals 10 men. As Jesus made his way to Jerusalem, he went along the border between Samaria and Galilee. He was going into a village when he was met by 10 men suffering from dreaded skin disease, leprosy. They stood at distance and shouted, Jesus, Master, have pity on us. Jesus saw them and said to them, Go and let the priest examine you. On the way, they were made clean. When one of them saw that he was healed, he came back praising God in a loud voice. He threw himself to the ground at Jesus' feet and thanked him. Thank you, Jesus. Thank you, Thank Jesus. you, Jesus. He threw himself to the ground at Jesus' feet and thanked him. The man was a Samaritan Jesus spoke about. There were 10 who were healed. Where are the other 9? Why is this foreigner the only one who came back to give thanks to God? And Jesus said to him, Get up and go. Your faith has made you well. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. जेरुसल्याक वेता आसतना जेजू समारियाचे आनी गालिलेयाचे शिमे वेल्यान चलत वेतालो. एका गांवांत भितर सरतना कोड फुटलोले 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून तांणी म्हणलें, जेजू, गुरुजी, आमची काकूट खोर. ताणें तांकां पळोवन म्हणलें, वचात आनी याज्ञिकाक तुमचें आंग दाखयात. आनी थंय वेता आसतना ते नितळ जाले. तांतलो एकलो आपूण बरो जालो म्हूण देखोना फुडें देवाक व्हडल्यान वाखाणीत परतून आयलो आनी जेजूच्या पांयाशीं ओमतो पडून ताणें ताचे आभार मानले. आनी तो एक समारियेकार आसलो. हें पळोवन जेजून ताका अशें म्हणलें, 10 जाण नितळ जाल्ले न्हय, हेर 9 खंय पावले तर? हे पोरक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो कोणूच ना जालो. आनी ताणें ताका म्हणलें, उठ आनी वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. Amen. Thank you, Amen. Thank Jesus. you, Jesus. आतां आमी हे जायते पावटी आयकलां न्हू, हे आतां 10 जाणांक लेप्रोसी आहलेली. ओके? आनी जेजू हिंगा वर्स 14 आमकां सांगता, Jesus saw them and said to them, Go and let the priest examine you. On the way they were made clean. आतां हिंगा बरयल्लें फकत एकलोच क्लीन जाला? 10 जाण जाले. 10 जाण जालेले, रायट? दे वर मेड क्लीन. सो सगळ्यांक सेम टायम पेकोवणी मेवलेली? ओय, पूण सगळ्यांतले कितले जाण येयले परतून जेजूशी? एकलोच येयलो पत्तो. सिस्टर नॅन्सी 17 वर्स वाचशी कोंकणीन परतून. Yes, thank you, Jesus. हे पळोवन जेजून तांकां अशें म्हणलें, 10 जाण नितळ जाल्ले न्हय, हेर 9 खंय पावले तर?
Amen. थँक यू जीजस. सो जेजू हिंगा हिचाता तेका क्वेश्चन हिचाता 10 नितोळ जाल्ले न्हय म्हणटा तो. पूण हेर न्हय खूंय पावले कित्याक एकलोच पोत्तून येयलो आनी बाकी सगल्यांक कितें केलें आपल्याचें हिलींग घेतलें आनी टाटा गूड बाय रायट. होय सारकें. जायते फावटी आमच्या जिवितान घडनाय जेन्ना आमकां देवाची गरज आसा तेन्ना आमी देवाशी वचनाय आनी जेन्ना आमची गरज जाता आमी पोत्तून वयता देवाशी. Word. थँक यू Very जीजस. true. थँक यू होली स्पिरिट. इवन यू नो हांव म्हजोच एग्जाम्पल दिता. जेन्ना हांव घरांतल्यान भायर सरतालें न्हू पयलीं आतां खूंय वचूंक जाय जाल्यार आय हॅव टू से थँक यू जीजस फॉर टेकिंग मी सेफली. ओके भायर सरता तेन्ना. पूण घरा पावली म्हणटरी थँक यू जीजस ना की तुवें म्हाका सेफली घरा हाडलें म्हणून. सारकें सिस्टर. फकत भायर सरता तेन्ना जाय आसलो म्हाका थँक यू जीजस म्हाका तूं सेफली व्हरता. सारकें पूण सिस्टर. घरा भितर पावलें जेजू गेलो. थँक यू जीजस. जाता न्हू हे भाशेन. सो हिंगाय पळय ते 10 लॅप्रोसी मनशांक सगळ्यांक एकू टायम पेकोवणी मेवलोली. पूण तितूंतलो फकत एकलोच येयलो आनी बाकी 9 जाण गेले. थँक यू जीजस. सो हिंगा आमकां देवाचें उतर कितें सांगता आमकां गरजेचें एवरी डे दिनवासनेचें कालीज आसपाक. सारकें. इवन लायक आतां आमी चर्चान केन्ना आतां आमी चर्चाक पेटिशन बरोवपाक आतां कोणू तुका कळ्ळें कोणू खूंय होली यू नो प्लेसीर वयता यू नो पिलग्रिमेज वो खूंय तरी वयता वो आमचे रिट्रीटाक वयता आमी सांगताय न्हू प्लीज म्हजें पेटिशन व्हर सांगलें. सांगताय सिस्टर. आनी मागीर ते पेटिशनाचेर इतले नीड्स बरयता थँक्स गिविंगाक आनी प्लेस आसता. ना. थँक यू जीजस. हांवूय सेम Thank you. करतालें आख्खी पेज पेटिशन लायक सगळ्याचें बरोवप नांवां सारकें इन डिटेल विथ यू नो एवरीथींग. थँक यू होली स्पिरिट. पूण थँक यू म्हणपाक थँक यू बरोवपाक वो तुवें मागणें आयकिलें वो थँक यू देखून म्हणपाक इल्लोसो देखून जागो आसनासलो. ना. सो आमच्या जिवितान आमी अनग्रेटफूल जाता. थँक येस यू सिस्टर. जीजस. Yes. जायते पावटी आमी आमची पेकोवणी घेता. एक पाटी पेकोवणी घेयली जालें पुरो म्हाका म्हजें हिलींग मेळ्ळें आनी म्हजी जर्नी न्हू अशीच स्टार्ट जाली. म्हाका जेजूक जाणा जावपाक इंट्रस्ट आसूंक ना. म्हाका फकत जाय आसलें म्हजें इन्स्टंट हिलींग. कित्याक म्हाका जाणवाय आसूंक ना म्हाका नॉलेज आसूंक ना जेजू ह्या संवसारान कित्याक येयल्लो कितें डिवायन एक्सचेंज जालें कितें ताचें पर्पज आहलें म्हजें इनहेरिटन्स म्हजें आयडेंटिटी म्हाका कांयच खबर आसूंक ना. सो म्हजें फर्स्ट आहलोलें यू नो सिकींग फेथ म्हणटाय तो. फकत म्हाका म्हजें हिलींग जाय बस टाटा बाय बाय. पूण जेन्ना हांवें देवाचो मोग झाकलो जेन्ना म्हाका कळ्ळें की म्हजो बाप म्हजो इतलो मोग करता. इवन लायक थँक यू जीजस. इफ सपोज सिस्टर नॅन्सी सिस्टर येना आमचे देवान न्हू एक सेकंड पासून लायक यू नो स्पिरिच्युअल आयज म्हणजे की आमकां खबर आहा आतां नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स कितें जावचें आहा जाल्यार आमकां कळोन दिल्लें न्हू आमची जीब थांबनासतना आमी थँक्स गिवींग दितालीं. कितल्योच्योच बॅटल्स न्हू आमच्यो एंजल्स फायट कोत्ता जेन्ना आमी थँक यू जीजस म्हणटा. कित्याक जितले फावटी आमी देवाक आर्गां दिता आमी सोयतानाक पॅरलायज कोत्ता. कित्याक सोयतानाच्यान देवाची दिनवासनी आयकूंक जायना. थँक यू थँक यू जीजस. जीसस. थँक यू थँक यू होली जीसस. स्पिरिट. थँक यू होली थँक यू स्पिरिट. जीजस. सो आयज न्हू एच टिचिंगाचेर आमी यू नो इन डेप्थ या हिंगाय पळय ते सगल्यांक एकूच टायम हिलींग मेवलें 10 जाणांक एकूच टायम हिलींग मेवलें. पूण ते 10तले लायक 9 जाण आपल्याचें हिलींग घेयलें आनी ते गेले. ते पोत्तून येवंक नाय. तेंचें कांय हिंगा रिकॉर्ड पासून ना बायबलाचेर. पूण तातूंतलो एकलो ग्रेटफूल जालो न्हू. होय. Yes. तो येयलो देवाशी आनी तेणें देवाक पांयां पडोन तेणें थँक यू म्हणलें देवाक आर्गां दिलीं तेणें. थँक यू जीजस. थँक आनी यू साम्स जीसस. 103 आमकां तेंच सांगता. सिस्टर घे आं साम्स 103 ओके. वर्स 2 and 3. Wait, let me check.
Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Inga David amka sangta, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Sister Nancy, verse 2, Geshe Konkani, verse 1 आणि 2 words. ओके. ओतम्या मोज्या सर्वेस्पराची वखाणी कोर, सगल्या मोनान, काळजान आणि शोकतेन ताच्या पवित्र नावाची वखाणी कोर. ओतम्या मोज्या सर्वेस्पराची वखाणी कोर आणि ताचे उपकार कधीच विसरू नाका. Amen. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. So हिंगा आमकां सांगता देवाचें उतर, ओतम्या म्हज्या देवाची वाखावणी कर, रायट? होय. आणि फुडें कितें सांगता सिस्टर नॅन्सी? सगल्या मोनान, ओके. काळजान आणि शोकतेन ताच्या पवित्र नावाची वखाणी कोर. थँक यू जीजस. ओतम्या मोज्या सर्वेस्पराची वखाणी कोर आणि ताचे उपकार कधीच विसरू नाका. ताचे उपकार कधीच विसरू नाका. आनी आमकां दर एकल्याक गरजेचे, कित्याक ताचे उपकार दर एक दिसा आमच्या जिवितान आमी अणभवता. आयज आमी फुक्याचें ऑक्सिजन घेता. पयर न्हू एक सिस्टरीचे स्टेटस चोयताले. तो दादलो न्हू 89 years ओ 85 years समथींग, ओके. आनी तेका न्हू हॉस्पिटलान एडमीट केल्लो. तेका वेंटिलेटरार दवरलो आनी जेन्ना वेंटिलेटरा वयलो तेका काडलो, जेन्ना तो स्टेबल जालो, तेन्ना न्हू डॉक्टर तेका बील दिता, ओके. आनी तो बिलाक तो जेन्ना बील घेता न्हू तेन्ना रडटा. डॉक्टराक दिसता तो आतां पयशे पे करपाक लागून रडटा काय म्हणून. सो डॉक्टर विचारता, टेन्शन घेयनाका म्हणटा पे करपाचें. तेन्ना तो म्हणटा, पे करपाक लागून रडना, पूण हांव रडटां कित्याक इतल्या वर्सां हांवें देवाक केन्ना आर्गां दिवं ना. हें फुक्याचें ऑक्सिजन जें हांव घेतालें, देवान म्हाका केन्ना चार्ज करूंक ना. सारकें सिस्टर. थँक यू जीसस. सो एवरी डे आमी हे देवाचे फुक्याचे ऑक्सिजन घेता. आयज पासून जे देवान फळां रोचलोली, ती आयज पासून आमी खायना. येस सिस्टर. इवन आतां आमचे हातीचे जॉयंट्स, यू नो, जॉयंट आसना जाल्यार आमचो हात हालता आसलेलो, ना. तो स्विंग जाता आसलो, करेक्ट? होय. पूण हे होय. बारीक बारीक वस्तूक आमी देवाक आर्गां दिता काय? हांवें म्हाकाय सांगता, कित्याक फस्टूच हांवें स्क्रिप्चर घेतलेली 2 तिमोथी आमच्या करेक्शनाक, म्हज्याय करेक्शनाक पवित्र आत्मा म्हाकाय शिकयता. सो दर एक दिसा उठोन आमी देवाक आर्गां दिता काय? हे दोळ्यां पासत, हे काना पासत, हे जिविता पासत, आयचो दीस फावो केल्ल्या पासत, आमचे फॅमिली पासत, जे आमकां देवान जेवण फावो केलां त्या पासत, वो आमी कितें ना तेचेर चड फोकस काय आमचो? कितें ना तें चड आमकां सिस्टर. कितें ना तेचेर चड फोकस मागीर कितें जाता? ग्रंबल, मर्मर होय. एंड कंप्लेन. पूण हिंगा देवाचें उतर सांगता, फॉरगेट नॉट ऑल हीज बेनिफिट्स, जे आमच्या पातकां ताणें भोगशिले, जे आमकां ताणें पेकोवणी दिल्या, आमची सोयरीगत बापाशी पोत्तून केल्या, आमकां सुटका दिल्या पातकांतली, पातकाच्या गुलामपणांतले. इफेन जे आमचे आहलोले, ते इफेन काडून ताणें आमकां स्वर्गीय राज फावो केला, इटर्नल लायफ फावो केला. आमकां ताणें पवित्र आत्म्याचें मंदीर केलें. थँक यू जीसस. थँक सो यू जीसस. थँक यू जीसस. एका लागून आमी देवाक वाखाणटा काय? तो एवरी डे जितले फावटी आमी लो जाता, तितले फावटी तो आमकां कम्फर्ट दिता. ते वखदाक आमी तेका वाखाणटा काय? ताची ग्रेस, ताची मर्सी आनी ताचो अनकंडिशनल लव. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. सो हिंगा देवीद आमकां सांगता सामसान 17 की देवाक सदांच वाखाणणी दी तुज्या काळजांतल्यान, तुज्या मनांतल्यान. आनी हे दिनवासनेचे काळीज आमकां दर एकल्याक आसपाक गरजेचें. येस सिस्टर. कित्याक आमी जायते फावटी न्हू अनग्रेटफूल जाता.
आमी फकत कंप्लेन ग्रंबल करूंक वयता कितें जें आहा न्हू ताचे पासत आमी दिनवासना पूण जें कितें ना न्हू तेजेर आमचो चड फोकस वयता. थँक यू जीजस. आनीक स्क्रिप्चर घेता. थँक यू होली स्पिरिट. Sister Nancy, thank you, Holy Spirit. 1 Corinthians 10, chapter 10, verse 10 and 11. Sister Anna, would you like to read? Yes, sister. Thank you. Thank you, Jesus. 1 Corinthians 10, verse 10 and 11. We must not complain as some of them did, and they were destroyed by the angel of death. 11. All these things happened to them as examples for others, and they were written down as a warning for us. For we live at a time when the end is about to come. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Yes, Sister Nancy. Thank you, Jesus. ताचे ताचे भितरल्या थोड्यांनी केलें तशें तुमी गुणगुणू नये. भस्म करणारान ताचो नाश केलो. ताका बुद्ध शिकोवचे खातीर हें सगळें घडलें आनी युगा काळाचे सोपादनेक पावलोल्या आमकां शिडकावचे खातीर ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. म्हणटोच कोण आपूण तीर उबी आसात म्हूण समजतात तर तांणी चोत्राय धरची ना तर ती भूंय पडटीत. Thank Amen. you, Thank you, Jesus. Jesus. सो हिंगा आमकां देवाचें उतर सांगता हे आतां इस्रायल पोरचेची खबरो आनी हांव हे 2000 years ago कितें जालें ताचें एग्जाम्पल कित्याक दिता आतां हें देवाचें उतर सांगता वी मस्ट नॉट कंप्लेन आमी कंप्लेन करचें न्हू गुणगुणचें न्हू सारकें. होय. Some of them did and they were destroyed by the angel of death. आतां some of them कोण इजिप्शियन्स सॉरी इस्रायली जेन्ना होय. तांकां इजिप्ताचे गुलामपणाचे तांकां भायर काडलोले. ओके पूण ते विल्डरनसान कितें करताले देवाक आर्गां दिताले वो गुणगुणटाले गुणगुणटाले. फकत कंप्लेन करताले रायट. ते होय. तांचो स्थितीत आहलोलो की देवान आमकां कितले बेनिफिट्स दिले ते फॉरगेट नॉट ऑल हीज बेनिफिट्सांचेर ते पॉन्डर करतालीं ना. ना न्हू. इवन तांकां रेड सी पार्ट करून तांकां सुके जमनींतल्यान तांचो केस पासून ओलो करिनासतना तांकां इजिप्तकाराच्या गुलामपणांतले भायर काडलोले. तांकां रातचे तो लायट दितालो सोकांची तो वोत पडोना जावपाक कुपाची सावळी तांच्या मुखार आसताली. तांकां माना दिताली जेन्ना तांकां माना खायन खायन तांकां बेजार येयलो तेमी क्विल्स मागले करेक्ट तांकां क्विल्स दिले एवरी डे फ्रेश इवन होय. वॉटर. पूण तरी पूण ती ग्रंबल कोत्ताली ओ देवाक वाकाणटाली गुणगुणटाले. गुणगुणटाली They were murmuring, yeah. murmuring. So inga verse 11 amka sangta all these things happened to them as an example for others and they were written down as a warning for us for we live at a time when the end is about to come. थँक यू जीजस तांकां बूट शिकोवचे खातीर हे सगळे घडलेले थँक यू जीजस सगळे घडलां तें आमकां शिडूक करपाक बुरयलां रायट होय. आमकां Yes. एग्जाम्पल दिवपाक आनी 2000 पयलीं जे इन्सिडंट घडलोले ते आमकां बुरयलां ताकी आमी सेम मिस्टेक करिना जावपाक. प्रेज गॉड. तेंच आमकां तिमोथी तेच सांगता देवाचें उतर आहा आमकां मिरर दुसऱ्याक न्हू फर्स्ट तूं पळयता ते मिररान फर्स्ट तुजें रिफ्लेक्शन दिसता ना म्हणून तो मिरर दुसऱ्यांक दाखोवपाक न्हू तो फर्स्ट मिरर आमकां पळोवपाक कित्याक फर्स्ट आमचें रिफ्लेक्शन दिसता रायट. सारकें सो सिस्टर. फर्स्ट म्हजें करेक्शन म्हज्या मनाची नवसोनी जावपाक गरजेची
So yeah, even 2000 years ago, जे कितें घडलोले incident आमी घेता, ते आयज आमकां as a warning, as a example, हिंगा बरयला, all these things happen to them as a example for others. कित्याक तांकां देवान इतलो तांचो मोग केलो, तांकां गुलामपणांतली ताणें सुटका दिली, तांकां promised land already तांकां दवरलोले, possess करून दवरलोले तांकां. Thank you, Jesus. तेमी फकत वचून थिंगा रावंक जाय आहलें, पूण तेमी डिसओबे जालीं, ती डावटान गेलीं, आनी ती फकत तांचो नेचर कितें जालो, ग्रंबल, मर्मर एंड कंप्लेन, रायट? Yes, sister. Thank you, Jesus. Philippines 2 आमकां तेंच सांगता. सिस्टर नॅन्सी घेवशी Philippines 2:14 आनी 16, ओके? Okay. Thank you, Jesus. Yes, sister. Thank you, Jesus. Philippines 2. गुणगुणू oh, 14 no and 15. Yeah. गुणगुणून वो विवाद करी नासतना कितें करचें आसात तें करात. हे भाशेन तुमी निरअपराधी आनी निर्मोळ देवाची भुरगीं जावंक पावतल्यांत. कोटे आनी बास्कोळ, पिणके मोदें, कोत नासलोलीं, जिगजिगत्या नोकेत्रां वरीं तुमी संवसारांत पोरजोळूंक जाय आनी जिविताचें उतर तांकां दितना तुमी तांचे मोदें मोलबार जिगजिगत्या नोकेत्रां सारकीं जावंक जाय. अशें तुमी चलशात जाल्यार सगळे म्हजे प्रयत्न आनी कोश्ट निर्फळ जावंक नात म्हूण क्रिस्ताच्या दिसा म्हाका अभिमान भोगूंक कारण आसतलें. Amen. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Yes, sister. Yeah. That is Philippians 14. Yeah. 2:14. Do not, yeah, do everything without complaining or arguing. 15. So that you may be innocent and pure as God's perfect children who live in a world of corrupt and sinful people. You must shine among them like stars lighting up the sky. 16. As you offer them the message of life, if you do so, I shall have reason to be proud of you on the day of Christ, because it will show that all my effort and work have not been wasted. Amen. Thank you, Jesus. So the verse 14 amka sangta, do everything without complaining or arguing, right? Thank you, Jesus. Inga देवाचे उतर सांगता, देवाची भुरगीं तुमी जावचे खातीर गुणगुणी ओ विवाद करी नासतना कितें करचें आसा तें करात. पूण आमचे जिवितान हें जाय नासतना कितें जाता आमचेशी? No, sister. सपोज लायट ना, गोवा एग्जाम्पल. Oh, हिंगा म्हणटोर आमकां सदांच हा, थँक यू जीजस. thank you, Jesus. लायट ना, फर्स्ट थिंग आमच्या तोंडांतल्यान कितें भायर सरता? Oh, जीएमसी, ग्रामर नंबर कंप्लेन. oh, थँक यू जीजस. थँक यू होली स्पिरिट. सपोज आतां पावस येयलो, पावसूय येयल्यार प्रॉब्लम, येयना जाल्यार प्रॉब्लम, शिंवूय आयल्यार प्रॉब्लम, गरमूय जाल्यार प्रॉब्लम, सगळे हेतून आमच्या तोंडांतल्यान देवाक दिनवासनी तर येता फकत कंप्लेनिंग, आर्ग्युईंग. Complaining. थँक यू जीजस. I spoiled. Thank you, Jesus. It happens, sister. Thank you, Jesus. Yes, yeah, that's natural. That's natural behavior no, for human. Yes. Thank you, Jesus. But आमकां गरजेचें रिमाइंड करपाक that we are a spirit being. oh, आनी Yes. जें कितें आमकां देवान दिलां तें देवाचें देणें, देवाक आर्गां दिवपाक, देवाक दिनवासपाक. आतां हे इस्रायल पोरचेन कितें केलें? तांकां इजिप्तकाराच्या गुलामांतलीं काडलोलीं, तांकां देव सदांच माना दितालो, जेवण दितालो, एवरी डे फ्रेश. एवरी डे फ्रेश. पूण तेंचो स्वभाव कितें आहलोलो? तेंचें काळीज दिनवासनेचें आहलोलें, गुणगुणपाचें आहलोलें. गुणगुण Murmuring also. Good.
थँक्यू जिजस. सो आयज आमच्या जिवितान आमी कितें ना तेचेर चड फोकस दवरता. म्हजेशी हें ना तेंचेशी हा, देवान तांकां पिकोवणी दिल्या म्हाका आजून कित्याक दिलना, तेंचे सगळे बरें हा म्हजें कित्याक सारकें ना. Yes, sister. थँक्यू जिजस. आमी चड आमचें फोकस कित्याचेर, जें आमकां आहा तेंचेर वो ना आहा तेचेर. ना तेजेर. थँक्यू जिजस. थँक्यू होली स्पिरिट. सो आमकां गरजेचें एवरी डे देवाक दिनवासनेचें काळीज आसपाक. ओके, आयज हेजे वयर आनीकूय एग्जाम्पल घेया. थँक्यू जिजस. जेन्ना देवान 5 ब्रेडाचे आनी 2 मासळीचे मल्टिप्लिकेशन 5000 लोकांक ताणें जेवण दिलें, रायट? तेन्ना हय. देवान व्हडलें प्रेयर केलें न्हू. ना, तेणें बापाक थँक्स दिले सरकार पळोवन. थँक्यू जिजस. जॉन, Gospel of John, chapter 6. Thank you, Jesus. Yes, sister. John chapter 6, verse 10 and 11. Make the people sit down. Jesus told them. There was a lot of grass there. So all the people sat down, and there were about 5,000 men. 11. Jesus took the bread, gave thanks to God, and distributed it to the people who were sitting there. He did the same with the fish, and they all had as much as they wanted. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. जेजून म्हणलें, लोकांक बसोयात. ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें. म्हणटच लोक बसलो. दादल्यांचे सुमार 5,000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले. तेच परी मासल्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आता हिंगा बरयला की देवान व्हडले प्रेयर, जेजून व्हडले प्रेयर केले बापाक, आनी ना, मागीर तुका बापान न्हू. ताका मल्टिप्लिकेशन जालें. तुका No, he धारगांच only ती. gave thanks. He gave thanks. Yeah. वो ताणें कंप्लेन केलो, आय फकत 5 उंडे आनी 2 मासली आनी इतलो लोक, बायलांक मेज नासतना 5,000 दादले. Thank you, Jesus. ना, सिस्टर, फकत आर्गां दिली. फकत आर्गां दिली, पूण आमच्या जिवितान आमी आहा तेचेर आमचो फोकस, जें कितें आमचेशी ना तेचेर चड फोकस. ना तेजेर. थँक्यू जिजस. पळय हिंगा जेजून व्हडले प्रेयर करूंक ना, पूण ताणें कॉन्फिडन्सान बापाक आर्गां दिली, रायट? हिंगा आमकां वर्स क्लियरली सांगता, वर्स 11. Jesus took the bread, gave thanks to the God. हिंगा बरोवंक ना that Jesus did a lengthy prayer. Jesus knelt down. बरयला हिंगा की देव दिमेर जेजू दिमेर पडलो. ताणें व्हडली मागणी केली. बापाशी वोडोन हात सोडून मागून मागीर बापान ताका फावो केलें. ना. फकत ताणें बापाक आर्गां दिलें, रायट? Yes, Yes. sister. सो आमचे जिवितान हें गरजेचें बापाक आर्गां दिवपाक, दिनवासनेचें काळीज आमकां जोण एकल्याक आसपाक. Yes, That's it. sister. आर्गां दिवपाक आमच्या जॉयन्ट्सा पासत, आमच्या दोळ्या पासत, आमच्या कान, आमच्या हे जिवितान जे आमी हुस्कार घेता तेच्या पासत. आयज आमी रातची न्हिदले, फाल्यां आमी उठले, दर एक दिसा पासत. आख्खे Yes, रातभर sister. आमकां आंच बोडवे दिले, ते आमकां राखताय. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Even आमकां दिसना आतां इन आद सेकंड कितें जावचें आहा तें, पूण ऑलरेडी जेन्ना आमी थँक यू जिजस म्हणटा, सैतानाचो असायनमेंट काबार जाता, तो पॅरलायज जाता. Yes, sister. आनी हिंगा जेजून व्हडले मागणें करूंक ना. थँक यू जिजस. यू नो हिंगा म्हाका एक थँक यू होली स्पिरिट एक स्क्रिप्चर शेकोता आनी थिंगाय पळय, थिंगाय जेजू तेंच हें कोत्ता. Thank you, Jesus. Sister Nancy, John 11, no? John 11, Lazarus is John 11 chapter, right? Oy, Lazar.
थँक्यू. म्हाका वर्स उरगासना चॅप्टर 2 वर्स 1 आसा वर्स 1. बेतानीचो लाजार नावाचो कोण एकलो मनीस पिडेंत आसलो. ओके Thank you, वेट Jesus. जॉन 11 तुका वर्स. खंयचो आसा? Thank you, Jesus. थँक्यू जीसस. 40 आणि 41 घे. Okay. Thank you, Holy Spirit. 40, 41, 42. Thank you, Jesus. Okay. Sister. John 11, 40, 42. Jesus said to her, Didn't I tell you that you would see God's glory if you believed? 41. They took the stone away. Jesus looked up and said, I thank you, Father, that you listened to me. 42. I know that you always listen to me, but I say this for the sake of the people here, so that they will believe that you sent me. Amen. Amen. Thank you, Amen. Thank Jesus. you, Jesus. जेजून तिका सांगलें, तूं भावार्थ दोरशी जाल्यार देवाची मोहिमा पोलेटोली म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना. म्हणटोच ताणें फातोर कुशीन काडली. तेन्ना दोळे उबारून जेजून म्हणलें, बापा, मोजें आयकोल्लें देखून हांव तुका दिनवासतां. मोजें सोदांच आयकोताय म्हूण हांव जाणो आसलों, पूण भोंवतणी आसलोल्या लोकां पासत तुवें म्हाका धाडल्याय म्हूण ताणें भावार्थ दवरचे खातीर हांव असो उलोयलां. Amen. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Oh no, if verse 40, 41 and 42, आमचे जे जाय ते उलयता, okay? Jesus said to her, Didn't I tell you that you will see God's glory if you believed? They took the stone away. Jesus looked up and said, I thank you, Father, that you listened to me. आता हिंगा जेजून व्हडले प्रेयर केले? ना, ना न्हू, आनी कित्याक करूंक ना? कित्याक तो ऑलरेडी जाण आसलो, तेणें आर्ग दिलो न्हू बापाकू, आनी तो ऑलरेडी जाण आसलो की जेन्ना तो बापाक आर्ग दिता तें घडोवन येताच म्हणून. थँक यू जीजस. कित्याक ताका कॉन्फिडन्स आहलें, करेक्ट? येस. बापाक जेजूक आपल्याचे बापा वयर कॉन्फिडन्स आहलें. आनी हें कॉन्फिडन्स केन्ना येता सिस्टर नॅन्सी? जेन्ना तुका रिलेशनशीप तुजी बरें आसता तेन्ना, जेन्ना तूं त्या वळखोता तेन्ना. मनशाक जाणा जाता, जेन्ना होय. तूं त्या मनशाची तुजो संबंद आसता, जेन्ना तूं त्या मनशाची फेलोशिपान आसता, करेक्ट? येस. हो कॉशन आमकां करपाक गरजेचो, होय सिस्टर. की आमकां कॉन्फिडन्स आहा काय बापाचेर, की हांव जें कितें मागता अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड विच इज अलायन्ड विथ द वर्ड ऑफ गॉड, तें म्हाका काल सान दुबाव दवरिनासतना तें ऑलरेडी मेळ्ळें म्हणून म्हाका कॉन्फिडन्स आहा की हांव म्हज्या तोंडांतल्यान आर्गां दिता. वो जायते फावटी म्हणटा हांव टेस्टमनी शेअर कोतलें ऑन द वे हा टेस्टमनी. येस सिस्टर. थँक यू जीजस. जायते फावटी आमी म्हणटाय तूं माग मुज पासत, सारकें. कित्याक आमकां कॉन्फिडन्स ना. आनी कॉन्फिडन्स केन्ना येतोलें? जेन्ना आमी बापाक जाणा जातलीं, बापाचें काळीज आमी जाणा जातलीं, बापाचो सैम, ताचो नेचर आमी जाणा जातलीं, जेन्ना आमची फेलोशीप आसतली पवित्र आत्म्याची. कित्याक बापान आमकां एक शेराती दिला आनी तो शेराती आमकां आपल्याचें उलयना, तो फकत बाप कितें सांगता तेंच तो आमकां कळयता. तो शेराती येयला जेजूचो मोग आमकां रिवील करपाक. तो शेराती दिला आमकां पॅरेबल मिस्ट्रीज आनी देवाची उतराची जाणवाय दिवपाक आनी दिसपट्टी आमच्या जिविताची, आमच्या मोनाची नवसोडणी करपाक. Amen. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. So आमकां हें कॉन्फिडन्स आसपाक गरजेचें. वर्स 42 न्हू इतलें उलयता. तो म्हणटा थँक यू होली स्पिरीट. तो जेजू म्हणटा 41 आय थँक यू फादर दॅट यू लिसन टू मी. आय नो दॅट यू ऑलवेज लिसन टू मी. एक कॉन्फिडन्स आमकां आहा
ना सिस्टर आम सदांच म्हाका आमचे दिश्टी मिलाग्र पडटा जाले म्हणटच मागीर करेक्ट थँक यू म्हाका म्हजें म्हणटले. हिलींग दिश्टी पडटा वो पडना आमकां तो फेथ आसा तो ट्रस्ट आहा तें कॉन्फिडंट आहा no matter whether I see my healing or I don't see my healing, whether I see the things happening or I don't see the things happening, but I know and am confident that it is done. I know it was finished on the cross. हांव जाणा हें सगळें सोंपाटलोलें हांव जाणा म्हाका म्हजें salvation already दिलें इटर्नल लायफ आतां हिंगाच बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जाणा जावपाक सो हें कॉन्फिडन्स आमकां आहा मार्क 11 वर्स 20 सिस्टर टीपीटीन घेवशी तुजेशी हा पॅशन ट्रान्सलेशन थँक यू जीसस. थँक यू मार्क होली 11 वर्स 24 गे 23 and 24 टीपीटी गे थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. थँक यू जीसस. राव सिस्टर म्हाका येयना तें. ओके वेट हांव ओपन करता नो प्रॉब्लम सिस्टर ना सांग म्हाका तूं मार्क 11 हे 23 आनी हे न्हू. ओय मार्क 11 23 आणि 24 टीपीटी Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Jesus replied, let the faith of God be in you. Listen to the truth. I speak to you. Whoever says to this mountain with great faith and does not doubt, mountain be lifted up and thrown into the midst of the sea, and believes that what he says will happen, it will be done. Amen. मॅन Thank you, Jesus. पुढे वाच सिस्टर Thank you, Jesus. And whenever you stand praying, if you find that you carry something in your heart against another person, सिस्टर 24 टीपीटी release. Oh, thank you, Jesus. Yeah. This is the reason I urge you to boldly believe for whatever you ask for in prayer. Be convinced that you have received it and it will be yours. Amen. Thank you, Jesus. So, Thank you. verse 24 आमकां सांगता, this is the reason I urge you to boldly. आमकां boldness आहा काय हिंगा पळय जेजून म्हणलें I know that you will listen to me. आमकां confidence आहा I know my Abba. Thank you for listening to my prayer. ओ आमी दुबावान वयता. Thank you, Jesus. Inga Munta, this is the reason I urge you to boldly believe for whatever you ask for in prayer. Be convinced. Inga Jesu Chautar Santa, be convinced that you have received it and it will be yours. Hey, amka ek promise. And inga Jesu tens palta, I know that you always listen to me. हे तेका आपल्याच्या बापाचेर कॉन्फिडन्स हे तेका आपल्या बापाचेर बोल्डनेस ही इज कन्विन्स्ड की हे जातोलेच म्हणून आणि जितले फावटी आमी आयजाया 55 वर्स 11 जे आमी आमच्या तोंडांतल्यान देवाचे उतर आमी उचारता जे आमच्या तोंडांतल्यान आमी देवाच्या उतराचे प्रॉमिसेस आमी कन्फेस करता ते आमकां कॉन्फिडन्स आहा आमकां बोल्डनेस आहा आमी कन्विन्स आहा गाय जे कितें आमी उलयता तें केन्ना निर्फळ जावचें ना म्हणून थँक्यू जीसस आमी पयलींच आर्गां दिता ओ आमी मिरिकल हिलींग ओ आमचे केवल्यो गोरजो त्यो जाव पुसान थँक्यू म्हणपाक रावता हिलींग ऑन द वे टेस्टमनी ऑन द वे जावसोर रावताय सिस्टर. जावसर रावताय पूण देवाचें उतर कितें सांगता बी कन्विन्स्ड दॅट यू हॅव रिसीव्ड इट एंड इट वील बी योर्स तो म्हणटा आय अर्ज यू बोल्डली बिलीव Thank you, boldly Jesus. believe in a verse 40 आमकां सांगता didn't I tell you that you would see God's glory if you believed आणि बिलीव म्हणजे कितें एक्सेप्टिंग द ट्रूथ बिलीव म्हणजे जी तुका मेसेज मेवला ती एक्शनान घालपाक गरजेची रायट Yes. आणि थँक्यू जीजस आमी आतां मेवले म्हणसर आमी जायते पावटी रावता थँक्यू म्हणपाक पूण जेजू आमकां सांगता तूं कन्विन्स जाव तूं बोल्डली तूं बोल्डली सांग
तू बोल्डली बिलीव कर, तू कन्विन्स जाऊ दे तुका मेवले म्हणून ते जरूर तुझे जातले. थँक्यू जीजस. सो हिंगा आमकां दिनवासनी दिवपाक गरजेची. सिस्टर नॅन्सी, आतां सपोज हांव तुका सांगता दुबयसून कितें तुका हाडटा, तूं कितें म्हणटलें म्हाका? थँक्यू. अजून दिल्लें ना. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीजस. पण जेन्ना देवाशी मागता तेन्ना फर्स्ट थँक्यू बाय सोदता. ना. तूं म्हाका No. पयली पयलें म्हाका म्हणजे जाय न्ही, मागीर थँक्यू. जायना? थँक्यू जीजस. सो ही स्क्रिप्चर न्हू, ही वर्स आमकां जाय तें शिकयता. पळय हिंगा जेजू कितलो कॉन्फिडन्स आहा आनी कित्याक कॉन्फिडन्स आहा, कित्याक तो आपल्या बापाशी टायम स्पेंड कोत्तालो, रायट? आख्खे रात तो आपल्या बापाशी तो उलयतालो. आतां हांव म्हणना आख्खे रात उलय म्हणून, पूण आमची फेलोशीप आसोंक जायी, रायट, बापाशी. होय. Yes, yes. आनी आमकां दिनवासनेचे काळीज आसपाक जाय, रायट? कित्याक आतां आमी फिलिपायन्सानूय वाचलां, देव म्हणटा तुमी आपणाची भुरगीं, सो तुमी ग्रामर मामर कंप्लेन कोण नाकाय. थँक्यू जीजस. आनी आमकां देवाक वाखाणणी दिवपाक चड त्रास केन्ना जाता? जेन्ना सगळें बरें आहा तेन्ना थँक्यू जीजस रोखडें भायर सरता. पूण जेन्ना कहलो एक डिफिकल्ट मुवमेंट आहा तेन्ना देवाक आर्गां दिवपाक आमचें जीब सुट्टा. नॉट फॉर दॅट डिफिकल्ट मुवमेंट, नॉट फॉर दॅट सिकनस ऑर नॉट फॉर एनीथींग, पूण ते हितून सिट्युएशनाक देखून आमकां कॉन्फिडन्स आहा की देवाचें उतर हेब्रू 13:5 आमकां सांगता, हेब्रू 13:15 देखून आमकां सांगता की देवाचें उतर सांगता की देव आमकां केन्नाच सांडिना ना म्हूण सोडिना. तिमोथीन आमकां सांगता देवाचें उतर सदांच फेथफूल, देव सदांच फेथफूल. सो हे कॉन्फिडन्स आमकां आसोंक जाय. Yes. येस सिस्टर. आतां हे लाजरसाच्या सिट्युएशनान पळय जेजू म्हणटा, आय नो दॅट यू ऑलवेज लिसन टू मी, बट आय से दिस फॉर द सेक ऑफ द पीपल हियर, सो दॅट दे वील बिलीव दॅट यू सेंट मी. आनी हेच न्हू पवित्र आत्मा आयज आमकां विचारता की आमकां हे कॉन्फिडन्स आहा काय जेजूचेर? थँक्यू जीजस. सेम कॉन्फिडन्स आमकांय आहा काय? आतां आनीकूय एक्झाम्पल घेया. सिस्टर नॅन्सी, ओके हांव तें आनी शेअर करना स्क्रिप्चर, पूण सांगता एक्स हितून आमी जाणाय न्हू पॉल आनी सायलस. होय. सो जेन्ना ते बोणकोणीन आहलोले तांकां लॅशीसूय पडले, रायट? तांचे होय. फाटीर तांकां लॅशीसूय पडले आनी तांकां कोयदी करून दवरलेले आनी थिंगा सिट्युएशन बरें आहलोलें. ना. आनी तेमी कितें क्रायम केलोलें? तेमी होकोत एक चोडाचेर देंवचार बसलोलो, ताची स्पिरीट काडलोली, रायट? त्या चोडाक हेल्प केलोलें, रायट? थँक्यू जीसस. होय. तेका लागून तांकां पॉल आनी सायलसाक अनजस्टली ताका कोणीन बोणकोणीन बोणकोणीन घातलेले. होय. बोणकोणीन घातलो. थँक्यू होली स्पिरीट. सो तेमी देवाक क्वेश्चन केलो, हे तुवें म्हाका कित्याक जावपाक दिलें? वाय यू अलाव ना. दिस टू हॅपन? तुवें म्हाका ना. कित्याक प्रोटेक्ट करूंक ना? हे सफरींग कित्याक अलाव केलें? ते ते म्हाका अर्घ दिवपाक लागले. इवन लायक जेन्ना ते वीप कोत्ताले, तुवें तांकां स्टॉप कित्याक करूंक ना? तेमी हें सगलें म्हणलें? ना न्हू. ना. पूण ते सिट्युएशनाक तेमी कितें केलें? देवाक आर्गां दिलीं, रायट? होय. आनी मागीर रातचे वखदाक जेन्ना तेमी आर्गां दिलें थिंगा अर्थक्वेक जालें, करेक्ट? होय. थँक्यू जीजस. पूण जेन्ना आमचे जिवितान मातशे स्टॉर्म येता, आमी देवाक आर्गां दिता, नॉट फॉर द स्टॉर्म, बट की इवन दो स्टॉर्म आहा पूण हांव जाणा तुजे दोळे म्हजेर फिक्स आहाय. जायते पावटी आमी म्हणटाय कित्याक जायना, पूण सीक टायम हार्वेस्ट आसता, रायट? जायते पावटी तो टायम आसता आमचे मोनाचे न्हवसोडणेक. देवाक जाय आमी बापाशी बापाशी, पुताशी आनी पवित्र आत्म्याशी फेलोशीप घडलेली, रिलेशनशीप घडलोलो. सो तो आमकां एक सर्टन टायम आसता, रायट? येस सिस्टर. जायते पावटी आमी कितें कोत्ताय? ग्रम्मल कोत्ताय, कंप्लेन कोत्ता. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीजस. आमी ग्रेटफूल आसता काय? आमी ग्रेटफूल आहाय?
आमचे जिविता पासत सगल्या देण्या पासत आतां थिंगा पॉल आनी सायलसाक अनजस्टली प्रिजनान घातलेलो बोणकुनीन घातलेलो पूण तेमी कंप्लेन केले देवा तुगे राजाची हांव पोरगोटणी कोत्ता हांव तुजे तुजो वावर फुडें व्हरता गूड न्यूज सगल्यांक दिता साल्वेशनाचो खबर हांव सगल्यांक सांगता रिपेंटन्साचे खबर सगल्यांक सांगता पवित्र आत्म्या हांव तुजी सगल्यांक खबर सांगता ताणें अशें म्हणलें ना जायते फावटी आमी म्हणटाय न्हू हांव देवाचे हितून काम हें कोत्ता पूण आमचें कांयच जायना दुसऱ्यांचें बरें जाता येस सिस्टर पूण थँक यू देवाक जीसस जाय तो टायम सीड टायम हार्वेस्ट आतां पॉलाचेरूय टेस्ट येवंक ना ट्रायल्स येवंक नाय येलेल सिस्टर पूण तेणें गिव अप केलें तेणें म्हणलें हांव आनी फुडें कांयच कोन्ना सगलें मुजेरूच बॅकफायर जाता ही वॉज द फॅरसी ऑफ फॅरसी थँक यू जीसस पूण ताणें कंप्लेन ग्रम्मल करूंक ना न्हू ना थँक यू सिस्टर जीसस आनी हें केन्ना जातलें जेन्ना तूं तुजी मोनाची नवसोडणी कोत्तलें जेन्ना आमी आमचें करेक्शन करपाक रेडी हांव जेन्ना आमी हो नेचर एडाप्ट कोत्तलीं दिनवासनेचो थँक यू जीसस आतां इजिप्शनान इज्रायलाइट्स देखून पळय 40 years ते विल्डरनसाक कित्याक उरले कित्याक तांकां हें बावाट नाहलो देवाच्या उतराचेर अनबिलीफ आहालें अनबिलीफान आहले आनी तांचो एटिट्यूड कितें आहलें एटिट्यूड ऑफ ग्रॅटिट्यूड or एटिट्यूड ऑफ कंप्लेनिंग ग्रांबल ग्रम्बलिंग एंड ममरिंग गुणगुणपाचो थँक यू जीसस आनी देवाक न्हू हें आवडना ग्रम्बलिंग ममरिंग देवाक आवडना थँक यू जीसस सो आमकां गरजेचें देवाक दिनवासनी दिवपाक तें एक्सप्रेस करपाक जितले आमी कंप्लेन कोत्ता ते रिप्लेस करून देवाक आर्गां दिवपाक गरजेचें आयचे सुस्कारा पासत हो दीस दिल्ल्या पासत हें जी तुवें म्हाका भलायकी दिल्या तेज पासत एक न्हू इन्सिडंट शेअर कोत्ता थँक यू जीसस हांवें भरपूर पयलें न्हू रीड केल्लें एक न्हू प्रिचर आसता ओके आनी ताजे मिनिस्ट्रीन न्हू ऑलमोस्ट 9 जाण काम कोत्ताय ओके ते गॉस्पल स्प्रेड करपाचे हितून आहले मिशनरी थँक यू जीसस आनी दे वर फ्रॉम लायक तो प्रिचर तो मिशनरी तो न्हू चड हें आसना लायक ही इज फ्रॉम वेरी मिडल क्लास फॅमिली ओके येस सिस्टर आनी तेजें कितें आसता तो न्हू आपल्याचे मिशनरी लायक ताचे ते ग्रुपान काम कोत्ताय तेंच्या बारबोर तो सदांच जेवण जेयतालो आपल्याच्या फॅमिली बारबोर सो एक दीस येता की तांचेशी जेवण आसना ओके सो आतां तेची बायल भुरग्याक आनी आपल्याच्या घोवाक सांगता लायक आतां कांयच ना जेवण कांयच ना पूण तो म्हणटा नो प्रॉब्लम तूं सगळे वेसल्स हाडून दवर सो डायनींग टेबलार न्हू सगळे ताचे फेलो जे ताचे कोलिग्स आहाय जे मिशनरी मुनीस आहाय 9 जाण ते सगळे बसताय तेची फॅमिली बसता आनी आतां सगळे एमटी आहा सगल्यो ज्यो आंडयो ज्यो वेसल दवरलेल्यो सगल्यो एमटी आहाय कांयच ना पूण तो न्हू तेजेर फोकस दवरना जें कितें ना लॅक आहा त्याचेर फोकस दवरना तो न्हू फकत प्रेयर कोत्ता थँक यू जीसस तुवें आयचे दिसाक आमकां प्रोवायड केलें म्हणून पूण कांयच ना एमटी आं ओके नथींग इज देर नो फूड नथींग आनी सगळीं ताची फूल फॅमिलीक आतां खबर आहा की आंडयो एमटी आहाय कांयच ना पूण तो देवाक आर्गां दिता तुवें आयज आमकां जेवण प्रोवायड केल्ल्या पासत बापा तुका आर्गां दिता आनी तेन्नाच न्हू तेंचें डोर बेल वाजता आनी जेन्ना तो वयता न्हू थिंगा दोग जां बायलो येताय एक व्हडल्यो हांड्यो घेवन येताय आनी त्यो म्हणटाय सॉरी आमकां लेट जालो सोकाण फुडलें आमकां देवान लीड केलें हें जेवण रांदून तुका हाडपाक पूण आमकां लेट जालो सो आतां ताका कॉन्फिडन्स आहलोलें होय आनी सेम कॉन्फिडन्स आमकां आसपाक गरजेचें डू वी नीड टू बी कन्विन्स्ड that whatever we ask it's already given to us amen thank you Jesus Inga poi thank you Jesu Jesus how confidently he says I thank you Father that you listen to me
Do we say that? I thank you, Father, that you listen to me. आमकां ते No. confidence आहा. I thank you, Father, that you listen to me. I know that you always listen to me. Thank you, Jesus. Thank No, you, sister. Jesus. Are we grateful for our family, for our spouse, for our children? No, Thank you, sister. Jesus. No. Thank you, Holy Spirit. आणि कोई example घेऊया Job. Sister Nancy, Job 14. Thank you, Holy Spirit. Job, Job 1 verse 20. 20. Okay. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Yes, sister. Job 1, verse 20. At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship. Amen. Thank you, Jesus. Yes, Sister Nancy. जोब उठलो. ताणे आपले आंगावले पिंजले आणि तोकलेचे केस तासले आणि जोमनीर सोरपोटून कंटिन्यू हा सिस्टर 21 ते आवाज. होय ताणे म्हणले म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतलो हांव विंगलो भायर सरला विंगलो हांव परतून वेतलो सोर्वेस्पोरान दिल्लें सोर्वेस्पोरान काडून व्हेलें सोर्वेस्पोराचें नांव व्हड जावं. Amen. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Holy Spirit. A पाठच घेता, ओके. बी पाठार गेले Okay. आनी व्हडली शिकवण हा. Thank you, Jesus. Okay. So हिंगा आमकां दिसून येता की Job हिंगा सांगता at this Job got up and tore his robe and shaved his hand. Then he fell to the ground in worship. ओके, आता हिंगा जोबाचे न्हू 7 चेडे आनी 3 जाण चोडां सोगलीं मेलोलीं. ओके, इवन ताची कॅटल सोगलें तेकोडच्यान काडलोलें सारकें, कित्याक तेचें जिवीत तो भिरांतेन सारतालो. होय ओके, थँक यू जीजस. पूण तो इतले तेका प्रेशर आहलोलो आतां सोगलें दिसतालें तेका. होय पूण हे प्रेशरान तो देवाक ग्रंबल कोत्ता, मर्मर कोत्ता, कंप्लेन कोत्ता, वो कितें दिसून येता आमकां? तो देवाक वर्शिप करता. वर्शीप कोत्ता. थँक यू जीजस. आनी हिंगा प्रेशर हा तेका होय तेकोडी कांय ना तेजी सगळी फॅमिली सिट्युएशन कोण आहा कम्फर्टेबल हा वो अनकम्फर्टेबल हा? अनकम्फर्टेबल. आनी जेन्ना आमकां सिट्युएशन अनकम्फर्टेबल हा तेन्ना आमी वर्शीप कोत्ता वो ग्रंबल मर्मर कंप्लेन? Grumble, murmur, complain. Thank you, Jesus. So, eka no sacrifice praise muntai. Sacrifice praise is when there is a pressure to do something when you do not feel like doing it, when it is uncomfortable, but you still do it because of love, because you know that He is faithful. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are no तू तुझ्या फेथफुलनेसाचेर न्हू पूण बापाच्या फेथफुलनेसाचेर डिपेंड आहा. थँक यू जीजस, कित्याक तूं जाणा तो तुजो कितलो मोग करता तो. Thank you, Holy Spirit. थँक यू जीजस. आनी हिंगा जॉबाक वचच्यान सगळेंच काडलोलें. तेका खबर आहलोलें फुडें कितें जावचें आहा तें. जॉबान आपल्याचो बूक वाचलेलो जसो आमी आतां जोब, डॅनियल ओ तिमोथी वाचताय ते तेंकां वाचूंक मेवलोलें. ना सिस्टर तेंकां खबर आहलोलें. ना फुडें कितें जाता तें कांय खबर ना हाली. सो आमी कितली भागी, Amen. Thank you, Jesus. कित्याक आमकां Yes. एग्जाम्पल्स आहाय. होय सिस्टर. Even though 2000 years ago what happened, आमकां एग्जाम्पल्स दवरल्याय आमच्या जिविताचे नोसोनी करपाक. ते एग्जाम्पल्स आमच्या जिवितान आपणावपाक.
कित्याक टील डेट सेम थिंग जायना, ग्रंबल मम्मर कंप्लेन. Yes, sister. थँक यू जिजस. हिंगाय पळय आमकां काय बरें शिकोंक मेळटा. तेजेशी कांयच आसोना पूण ताणें न्हू त्या सिट्युएशनाचेर फोकस दवरूंक ना. It was very difficult. There was pressure. It was an uncomfortable situation. But still he did because of love. Not his love, but he knew बाप ताचो कितलो मोग करता तो. Same thing न्हू आमकां Genesis 22 verse 5 घेवशी sister. Yes, sister. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Jesus. Yes, sister. Thank you, Jesus. Genesis 22, verse 5. He said to his servant, "Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you." Amen. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. ह्या घडणे उपरांत अब्राम sister verse कितलो तो? Verse 5. 5. 22 verse 5, no? Okay, thank you, Yes. Jesus. तेन्ना अब्रामान आपल्या सेवकाक म्हणलें, गाढवाक घेवन तुमी हांगाच रावात. हांव आनी म्हजो पूत मातशे मुखार वेतांव आनी थंय देवाक बुजोवन तुमचेशीं परतोतांव. Amen. Thank you, Jesus. आतां हिंगा न्हू अब्राहम आपल्याचे चेड्याची बोली दिवपाक वयतालो. होय. कित्याक देवान सांगलो तेका माउथ मोराया पावले म्हणटकूच तिंगा बोली दी म्हणून, करेक्ट? Yes, Hmm. sister. आनी जेन्ना ताचे सर्वंट ओके सिस्टर वर्स 4 घेया न्हू. Okay. थँक यू जीसस. नाजाल्यार आख्खो चॅप्टर घे. थँक यू लॉर्ड. Okay, हांव वर्स 3 सावन वाचता. Early the next morning Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On third day Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servants, "Stay here with the donkey while I and my boy go over there. We will worship and then we will come back to you." Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. आता हिंगा अब्राहम ऑलरेडी तयारी केल्ली. ताणें वूड बीन कट केल्लें, रायट? होय. आयसेकाची बोली दिवपाक. पूण तो हिंगा कितें उलयता? तो म्हणटा आपूण वयता वयर कितें करूंक? बोली दिवपाक वो वर्शीप करूंक? Thank you, Jesus. तो म्हणटा वी वील वर्शीप एंड देन वी वील कम बॅक. सो तेका कॉन्फिडन्स आहा, तेका लागून तो फेथ उलयलो न्हू. Yes, देन sister. वी वील कम बॅक म्हणला. तेन म्हणलें आय वील कम बॅक. We वी दोगूय येतोले म्हणला. म्हणजे दोगूय येतले, रायट? सो तेका ते कॉन्फिडन्स आहलोले. होय. आनी हे सिट्युएशनाक कोणूय वर्शीप म्हणटलो? ना. तोंडांतल्यान वर्शीप तरी भायर सरतले ओ रोडोंक येतले? आनी दोगूय येताय म्हणपाक नाय. दोगूय येताय म्हणपाक ना. कित्याक तेच न्हू मार्क 11 वर्स 23-24 आमकां कितें सांगता? बी कन्विन्स्ड म्हणटा, रायट? Yes, sister. जॉन 11 गेलोले थिंगा म्हणटा आय नो दॅट यू ऑलरेडी आन्सर माय प्रेयर. Yes, sister. Thank you, सो हे Jesus. कॉन्फिडन्स आमकां आसपाक गरजेचें. Yes, आनी sister. हे सिट्युएशनाक वर्शीप करपाक जाता आमच्या तोंडांतल्यान वर्शीप तरी भायर सरतले? ना. थिंगा जोबान पळय आपल्याचे रोप काडलो, सगळें काडलो आनी तो पळोवन तो कितें ग्रंबल मर्मर कोत्तालो वो तो वर्शीप कोत्तालो. डज इट रियली मेक सेन्स? ना, sister. कार्नली नो, रायट? ना. थँक यू, जीसस. सो हेच न्हू सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज
is when there is a pressure to do something, when you don't feel like doing it, when it is uncomfortable, but still you do it because of love, because you know that He is faithful. तू जाणा की तू जे देवाचें उतर तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें केन्ना एम्प्टी वॉयड वचना. Amen. आनी आमचे मॅथ्यू 12:34 आमकां सांगता, फॉर द माउथ स्पीक्स वॉट इज हार्ट फूल ऑफ. लास्ट आमी सेशनाक शिकलोली आमची फॅक्टरी प्रोडक्शन उतराचें. Yes, sister. सो जे आमचे काळजान आहा ते आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरतले. इफ सपोज आमचे काळीज दिनवासनेचें आहा जाल्यार दिनवासनी भायर सरतली. ग्रंबल ममर कंप्लेनिंग आहा जाल्यार तेंच भायर सरतले, रायट. फॉर द माउथ स्पीक वॉट द हार्ट इज फूल ऑफ. आनी जॉबाच्या तोंडांतल्यान कितें भायर सरलें? कंप्लेनिंग ममर ग्रंबलिंग वर्शीप. Worship. एब्राहमाच्या तोंडांतल्यान कितें भायर सरलें? वी विल वर्शीप अँड देन वी विल Worship. कम बॅक. तो रोडलो Yes. हिंगा. No. ताणें No. कंप्लेन केलें, कितें देवा तुवें ऑलरेडी म्हाका स्टारां मेजूंक लायलोलीं, माती मेजूंक लायलोली, आनी आतां तूं एकलोच चेडो दिल्लो ताकाय व्हरता. Thank you, Jesus. सो हांव तेच कॉन्फिडन्सा वयर, आनी केन्ना आमकां हें कॉन्फिडन्स येतलें? जेन्ना आमी देवाच्या उतरान आमचो टायम स्पेंड करतलीं शिकपाक आनी जाण जावपाक तेजे उतर. आतां आमकां आमचे फॅमिलीचेर कॉन्फिडन्स आहा, रायट सिस्टर? यू नो योर सिस्टर नॅन्सी, यू नो योर हस्बंड, रायट? Yes, sister. वाय? बिकॉज यू आर कॉन्फिडंट ऑफ हिम. यू नो तो Yes. केन्ना हॅप्पी सॅड आसता तूं जाणा. Oy. Oy. आनी एक कशें घडलें? बिकॉज तुमी टायम स्पेंड केलो, रायट? Yes. सो सेम थिंग आमकांय गरजेचें बापाक जाणा जावपाक, बापाचो नेचर जाणा जावपाक. आमी फकत जाणा आसली बाप खास लायता, पनिशींग Oy. गॉड. पूण Machine God. करेक्ट. पूण आतां आमी जाणाय बाप इतलो मोग करता. जॉन 3:16 आमकां सांगता, रोमन्स 8 आमकां सांगता, ताणें आपल्याच्या चेड्याक पासून दिलो आमच्या पासून, हेवन एम्प्टी केलें. Thank you, Jesus. जेजू नेकड जालो आख्खो. थँक यू जीसस. नेकडनेस एक हायट आसता. येस सिस्टर नॅन्सी. Sister Anik, John 14:13-14 म्हणटा, and I will do whatever you ask for in my name, so that the Father's glory will be shown through the Son. If you ask me for anything म्हणटा, in my name, I will do it. Thank you, Jesus. Yeah, anything in my name which is aligned in the Lord, align with स्वर्गीचे the word of मेनू God. प्रमाणे. नाजाल्यार कोणूय दुसऱ्या गाडी दिल्या म्हाका आनी व्हडली दी. Yes, sister. थँक यू Thank you, जीसस. Jesus. थँक यू होली स्पिरिट. सो आमकां जोण एकल्याक दिनवासनेचे काळीज गरजेचे. Yes, हे sister. आतां आमी Yes, sister. एग्जाम्पल्स घेताय, ते एग्जाम्पल्सांतल्यान आमकां दर एक दिसाक शिकोंक मेळटा, रायट? होय आणि आमी एनकरेज करपाक आमी म्हणजे हे उगडास करपाक हे इन्सिडंट घेवन ज्या वेळार आमचेर हे वायट येता म्हणजे आमी त्या सिट्युएशनान वयताय तेन्ना आमकांच उगडास करपाक जाय. थँक्यू थँक जीजस. यू जीसस. आनी सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज, जेन्ना तुज्या जिवितान बॅटल आहा, देव म्हणटा तूं बॅटलाचेर फोकस कोर नाका. एक्झॉडस 14:14 सांगता, आय विल फायट द बॅटल. आनी केन्ना ओन्ली जेन्ना आमी ती बॅटल ताका दिता तेन्ना. इफ सपोज आमी म्हणटाय देवा तूं बॅटल घे, पूण बॅटल आमीच हातीक घेवन आहाय, आमीच वरी एन्जायटीन आहाय, जाल्यार देव ती बॅटल फायट करतलो? ना No, करपाक. sister. वी हॅव टू अलाव, रायट? येस. वी हॅव टू लेट गो, रायट? होय. जेजूचे उतर सांगता कास्ट म्हणटा, शेवटून उडय. येस. थँक यू जीसस. सो आमकांय दर एक दिसाक आमच्या तोंडांतल्यान फकत देवाक दिनवासपाक गरजेचें. येस सिस्टर. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. इवन 1 Thessalonians 5:18 आमकां सांगता न्हू, गिव थँक्स इन ऑल सर्कमस्टन्सीस, फॉर दिस इज गॉड्स विल फॉर यू. हें देवाचें विल आमकां. For this is God's will for you in Christ Jesus. Amen. Thank you Jesus. जायते पावटी आमी मिसअंडरस्टँड जाता. जायते पावटी आमी देवाक आर्गां दिता म्हाका जोर येयला म्हणून, थिंगा आनी कितें वायट जालां म्हणून. वायट देवा कडच्यान येता?
जेम्स 1 आमकां सांगता सगल्यो बऱ्यो सगळे बरें तें आमकां देवा कडच्यान येता. करेक्ट? Yes. आमी देवाक आर्गां दिवपाक जाय आमच्या जिवितान वायट जालां म्हूण न्हू पूण आमच्या जिवितान इवन दो स्टॉर्म आहा इवन सगळें दिसता पूण हे सगळ्या भितर म्हाका पीस आहा म्हाका शालोम आहा कित्याक तूं म्हज्या बाराबर आहा म्हजे भितर आमी म्हणटा 1 John 4:4 द ग्रेटर वन इज इनसायड ऑफ मी दॅन द वन हू इज आउटसायड. Thank you, Holy Spirit. I should not thank him for the illness. I should not thank him for the bad day, but I should thank him in everything. In the midst of everything, you are with me, in me, and for me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. So आमकां जोड एकल्याक दिनवासनेचे काळीज आसपाक गरजेचें न्हू इवन जेन्ना आमी दानियलाची स्टोरी इन्सिडंट वाचता डॅनियल जेन्ना डॅनियलाक थँक यू जीजस ओके शेअर करूया. Daniel 6:10, sister. Thank you, Jesus. Yes, sister. Daniel 6:10. Now, when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. Amen. Amen. Thank you, Jesus. चांगलोले परमोणे हुकूम बरोवन आसलोलो त्या दाखल्याचेर दारियोस राजान आपली निशाणी मारली. सिस्टर नेक्स्ट वर्सा तुवें हा तें What, sister? कोंकणी नाव नको दुसरी भाशेन हा दिसता. वर्स दारियोस राजान दाखल्याचेर निशाणी मारली म्हूण दानियेलान आयकल्लें तेन्ना तो आपल्या घरा गेलो. Hmm. माळयेर आसलोल्या ताच्या कुडाची जनेलां जेरुजाल्याचे वाटेन उगडटालीं. सदां करून आयल्लो ते भाशेन 2 दिसा 3 पावटी तो दिंबयेर पडून मागणें करतालो आनी देवाक वाखाणटालो. Amen. Thank you, Jesus. Sister Nancy, the main important line hunchi ती जाणटू जी पवित्र आत्म्यान म्हाका अट्रॅक्ट केल्या यू नो हिंगा वर्स 10 म्हणटा just as he had done before तुवें आतां म्हणलें सदांच करतालो ते भाशेन म्हणची ती होय. वर्स पोतून सांगलोले परमोणे ओके माळ्यार आसलोल्या ताच्या कुडाचें जनेलां जेरुजाल्याचे वाटेन उगडटालीं. सदां करून आयलोले ते भाशेन. Thank सदांच you, Jesus. करून आयलोले ते भाशेन. सो हिंगा आतां डॅनियलाच्या काळार तो राजा आहलोलो ताचे जे कोण ताचे राज कारभारी आहलोले तेमी हो लॉ घातलेलो रायट की फकत राजाक वर्शीप करपाचें आनी देवाक यू नो दुसरे आनी कोणाक वर्शीप करपाचें न्हू. करेक्ट? Yes, sister. पूण हिंगा दानियल कितें करता तो आपल्याचे सदाचे भाशेन रुमाक येता ओके he opens the window towards Jerusalem and तो सदाचे भाशेन 3 पावटी तो रोजार करता दिमी घालून थँक्स गिविंग करता रायट हिंगा Yes, बरयला sister. 3 times a day he got down on his knees and prayed give thanks to his God just as he done before आता even तो लॉ पास केल्लो पूण ते लॉवान ताचे यू नो थँक्स गिविंगाचे ताणें चेंजीस केलोले आनी लॉ कितें आहलोलो इफ सपोज तूं राजाक वर्शीप करना तुका ते मारतले रायट Yes, sister. आनी तेका खबर आहलोलें नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स कितें जावचें आहा तें No. की तेका लायन्स डेनान व्हरोन घालतले म्हणून तेका खबर आहलें डीड ही न्यू दॅट ही वूड बी थ्रोन इन लायन्स डेन
ना सिस्टर. ताका खबर आसलेले की ताका डिलिव्हर की एंजल्स विल डिलिव्हर, देव आंज पोडव्याक धाडटलो आनी ताका डिलिव्हर करतलो म्हणून ताका खबर आसलें. ना. Was he tested? Yes. Yes. Job Yes. was tested. Yes. Yes. Paul was tested. Why Yes. sister? So जेन्ना आमचे जिवितान when we see the storm, when we see everything, आमी म्हणटा आमी देवाचें उतर आहा पूण आमचें जिवीत आजुनूय तेशें आहा पूण तांचें जिवीत प्रॉस्परस आहा. Do we need to Yes. pass the test? Yes. देवान हुंय प्रॉमिस केला बायबलार की तुमकां ट्रायल्स टेस्ट आसचे ना म्हणून. ना आसतलेच. सो पेशन्स बिल्ड करपाक गरजेचें. Yes. आनी पेशन्स कशें बिल्ड जातले? फेथ एंड पेशन्स आर ट्वीन ब्रदर. आनी फेथ कसो येता आमकां? देवाचें उतर आयकोन आयकोन आमकां फेथ येता. आनी जेन्ना एवरी डे आमचें काळीज दिनवासनेचें आसता, आमी आमची मिस्टेक आमचे मनाची नोवसणी करूंक आमी रेडी आसता, आमचें करेक्शन करूंक रेडी आसता, तेन्नाच ती टायम हार्वस्ट जातले. Yes. हो जो टायम पिरियड आसता तो टायम पिरियड आमकां बापाक जाणा जावपाक, आमचो संबंद आनी घोट जावपाक. एग्जाम्पल शेद्रक मेशक अबेदनेगो, तांकां Yes. सारकें लायफ एंड डेथ तें आसलें, रायट? होय. पूण तेमी देवाक वर्शीप केलो ते घोडयेक, ओ तेमी म्हणलें आसुनी आमी तुकाच बाव डावन करता. ना. ते वर्शिप देवाकूच हें केलें. वर्शिप केलो. थँक यू जीसस. सो टेस्ट येतले. Yes. सो आमचे जिवितान टेस्ट येता, आमकां फेल जावपाक जाय ओ हे टेस्टांतल्यान. जॉन 16:33 आमकां सांगता ट्रायल्स ट्रिब्युलेशन्स येतली पूण हांवें तुका विक्ट्री दिली आनी ती विक्ट्री आमी विक्टोरियस ऑलरेडी हाय. पूण फकत आमी ते पेशन्स, फेथ वर्क्स थ्रू लव. फेथ आमचो कसो चलता? ओन्ली वेन वी ऑपरेट इन लव, रायट? फेथ Yes, sister. वर्क्स थ्रू लव. आनी जेन्ना तूं मोगान ऑपरेट करता तेन्नाच तूं पेशन्सान ऑपरेट करतलें, रायट? इफ सपोज तूं मोगान ऑपरेट कोन्ना, यू वील ओन्ली ग्रंबल, मर्मर एंड कंप्लेन. जेन्ना तूं मोगान ऑपरेट करतलो म्हणजे आमचो मनशाचो मोग न्हू ना, जो देवान आमच्या काळजान पवित्र आत्म्याचे वरवीं रोमन्स 5:5 आमकां सांगता बापाचो मोग, गॉड्स लव, गॉड कायंड ऑफ लव, बापाचो मोग आमच्या काळजान घातला. ते मोगान जेन्ना ऑपरेट करता तेन्नाच आमकां ते पेशन्स येतले, रायट? आनी आमच्या तोंडांतल्यान GMC भायर सोदचें ना ग्रंबल, मर्मर एंड कंप्लेनिंग. आतां Yes, sister. डॅनियलाक खबर आसलेलें ताका इन अदर 1 hour कितें जावचें आहा तें? ना. बट ताचे दिनवासनेचे काळीज आसलेलें. सो जितले फावटी आमी देवाक आर्गां दिता, कितले सैतानाचे असायनमेंट आमी देव आंच पोडव्यांक धाडून ते असायनमेंट कॅन्सल करता. कित्याक जितले फावटी आमी देवाक आर्गां दिता सैतानाचे सैतान पॅरलायज जाता. थँक यू जीसस. इवन सेशन स्टार्ट जावचे पयलीं हांव सिस्टर नॅन्सी कडेन हेचेर उलयतालें. सिस्टर नॅन्सी, वी वर टॉकिंग अबाउट किंग जोहजफत, रायट? 2 Yes. Chronicles'ान मेवता तें आमकां 2 Chronicles 20. तितून कितें जाता? जोझफसाचे आख्खे राजाक चारूय वाटेनी सगळे किंगडम ताका एटॅक करूंक येताय. आनी ते टायमाक तो कितें करता? सगळ्यांक आपयता, एक जाग्याशी गॅदर करता आनी जसो पवित्र आत्मो ताका लीड करता आनी सांगता तुमी होको देवाक दिनवासनी दियाय, देव तुमचे झुजतलो. आनी कोणूय आपल्याचे आर्मीक आतां सैनिकाक घेराक वचपाक जाय, सगळे वाटेनी आर्मीन एटॅक केला जाल्यार कोणूय सैनिकाक आनी प्रॅक्टीस करतले, रायट? फिजिकली लायक रनिंग ओ आनीकूय तांकां मातशें प्रॅक्टीस करपाक नाय टू Yes. फायट द बॅटल, टू बी रेडी. होय. करेक्ट? Yes, sister. होय. थँक यू जीसस. पूण हो कितें करता? सगल्याक आख्खे आपल्याच्या पोरचेक, बायलांक, भुरग्यांक सगल्याक सांगता. कितें सांगता? देवाक वाखाणणी दियात.
करेक्ट. तो सगळ्यांक गॅदर करता आमी कोणू गन घेवन घोडे घेवन लायक सारके फोकस रावपाक शिटूक रावपाक सांगनाय टू फायट द बॅटल. होय. पूण हिंगा कितें तांचे स्वॉर्ड कितें आसता फकत दिनवासनी. तो म्हणटा गिव थँक्स टू द लॉर्ड, हीज फेथफूल लव एंड्युअर्स फॉर एवर. थँक यू हे जीसस. हे तांचे वेपन आसता. थँक यू जीसस. थँक यू आनी जीसस. येसो सपोज हे सिट्युएशनाक जेन्ना तुका खबर आहा तुजे आख्खे पोरचेक सरावंडींग यू नो एनमीजान ऑलरेडी सगळे सोर भोंवतणीं लायक तेमी ऑलरेडी प्लॉट करून दवरला. आनी तूं तुज्या सैनिकाक कातरां म्हणून वचपाक वर्शीप करून वचपाक सांगता. डज इट मेक सेन्स? ना सिस्टर. थँक यू जीसस. पूण ताची आमी कितें म्हणटा? गिव थँक्स टू द लॉर्ड, हीज फेथफूल लव एंड्युअर्स फॉर एवर. थँक यू जीसस. आनी मागीर फुडें कितें जाता? ते न्हू एकमुखल्या कडेन झगडटाय. देव थिंगा आपूण येता आनी जीसस. तांकां सगळ्याक कन्फ्यूज करता आनी ते एकमुखल्या कडेन झगडटाय. थँक यू जीसस. सो हिंगा जोसफात कितें शिकता? That God's love is always with us. Yes. Thank you, Holy And his Spirit. love is stronger, he is faithful than any other enemy we face. ताज्या मोगाक शीम मेरना, he is always faithful. Even आमी Psalms 91 वाचता, his faithfulness will protect and defend us. Because Thank you, he is Jesus. always faithful. Thank you, Jesus. Thank you, So Jesus. Peter was, but when you give thanks to the Lord, you know you are paralyzing the enemy. ते कडच्यान जायना जेन्ना आमच्या तोंडांतल्यान दिनवासनी भायर सरता. इवन दानियलान देवाक दिनवासलो, जॉबान देवाक दिनवासलो. तांचे सिट्युएशन एब्राहम तो म्हणटा आपण वर्शीप करूंक वयता. आतां तो थिंगा वर्शीप करूंक वयतालो. ना सॅक्रिफायस ताका सॅक्रिफायस करपाक लायलो, रायट? एकल्याच चेड्याक सॅक्रिफायस करपाक लायलो. होय. पूण तो थिंगा वर्शीप करपाक वयता म्हणटा आपण देवाक दिनवासनी दिवपाक वयता म्हणटा. Jesus. थँक यू जीसस. सो आमकांय दर एक दिसा दिनवासनीचे काळीज आसपाक गरजेचे. That he is the one who has redeemed us from darkness. He has redeemed us from destruction. Thank you, Holy Thank you, Spirit. Jesus. Thank you, Jesus. आमकां दिनवासूंक गरजेचे for his grace, for his mercy, for his unmerited favor on our life, for Yes, this sister. very Yes, minute, yes. Yes, sister. for supplying and fulfilling all our needs. Even जेन्ना आमकां when we feel lowest to lowest, आमकां कोण comfort करता? Jesus. Yes. Thank you, Jesus. I'll share one incident which recently happened, sister. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. म्हाका न्हू facts आहले, okay? And ते facts न्हू like the mountain आपूण व्हडलो म्हणटालो. आनी ते घोडेक न्हू सगळीं रातचो टायम तो सगळीं न्हिदलोलीं. आनी म्हाका न्हू कोणाक कडेन तरी उलोवपाक जाय आहलें. I really felt like talking to my mother or you know at least telling my husband. पूण again म्हाका like तेंकां हें करूंक नाका आहलें. आनी ते टायमाक न्हू मावंटन म्हणटालो आपूण व्हडलो. आनी तेन्ना न्हू हांवें म्हजें तोंड ओपन केलें आनी म्हणलें पवित्र आत्म्या तूं म्हाका कम्फर्ट कर. You comfort me now. थँक यू जीसस. हांव बसलें आनी हांवें म्हणलें पवित्र आत्म्या तूं म्हाका कम्फर्ट कर. आनी जेन्ना फर्स्ट थिंग मोबायलाचेर न्हू फर्स्ट थिंग पॉपअप जालें डिवायन यूके रिट्रीट फादर न्हू आतां म्हजें सिट्युएशन हांव खंयचे हितून वयता तें फकत देवाक खबर आहा, करेक्ट? नो वन नोज. सो फर्स्ट स्क्रिप्चर फादर म्हणपाक लागलो लूक 1:37. And ताणें न्हू explain केलें when doctors say it's not possible, when when medicine is when medication is saying that it's not helping you, Lord is your healer. So was Thank you, it Jesus. comforting at that time? म्हाका तेंच जाय आहलें. It was so comforting for me.
Second scripture Yes. he gave on 1 Peter 5, ki cast all your worries because he cares for you, and I really needed that at that very time. त्याने एक्सप्लेन केले सो दॅट वॉज सो कम्फर्टिंग आनी पवित्र आत्मा आमकोडे कसो उलयतलो ओन्ली वेन यू हॅव फेलोशीप आतां हें उतर हांव नको आहलोलें म्हाका हें कम्फर्ट मेवता आहलें इफ सपोज म्हाका हे उतराचें अंडरस्टँडिंगूच ना लूक 137 म्हाका अंडरस्टँडिंगूच ना जाल्यार म्हाका कम्फर्ट मेवता आहलो No, sister. Yeah, it is that Luke 137. Yeah, there is nothing that God cannot do. करेक्ट It is very, very powerful. It is, and I really wanted that only at that very moment, and that was so because see, no one knows. He said the exact words which I wanted. So it is very, very important to have that relationship, to have that fellowship with the Holy Spirit, to build that relationship with Him. What confidence Jesus had, we need to have the same confidence when it comes to our Abba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सो आमकांय गरजेचे दिनवासनेचे काळीज आसपाक ना म्हणून ग्रंबल ममर कंप्लेन ना म्हणून जे कितें ना तेजेर फोकस करचो न्हय पूण जे ऑलरेडी आमच्या जिवितान देवान ऑलरेडी ब्लेस केला हीज मर्सी हीज ग्रेस हीज लव थँक यू जीसस Thank you, Holy Spirit. We need to remind ourselves that, not to forget all His benefits each and every day. Thank you, Jesus. आणि आमी ते 10 that 9 लिपजा भाशेन जावचे न्हू ते परत येवूंक नाय रायट तेंचे आनी कांयच रिकॉर्ड ना बायबलान पूण ते दांतले एकलो येयलो जेजूशी आनी तो पांयां पडोन जे तेणें दिनवासलो सो आमचे जिवितान आयज हे जिवीत हो दीस फावो केला दीस वेरी ब्रेथ आमी देवाक दिनवासूंक गरजेचें दर एक दिसाक थँक यू जीसस थँक यू होली स्पिरिट सिस्टर नॅन्सी सिस्टर एना सिस्टर जॉनिता कितें एड कोत्ताय थँक यू जीसस थँक यू होली स्पिरिट You want to share something? Thank you, Jesus. Want to add something? Thank No, you. sister, I'm studying fine now. Thank you, Jesus. Sister Jonita. Thank you, Jesus. Okay, Connie, Thanksgiving prayer with us. Sister Anna, Thanksgiving prayer. Yeah. Yeah. Thank you, Jesus. I thank you, Lord. I thank you, Abba Father. I thank you, Holy Spirit. I thank you, Jesus, for this wonderful time that we had together. We were sharing the word of God and how powerful your word of God is, even in the midst of our troubles and tribulations. We know that we have to trust in you and not mumble, not grumble, but be in faith that you are the one to give us your only love and to overcome that situation, whatever it may be. But we know when we trust in you, we will not become like those Israelites, Lord, but we know to trust in you and in your word. And your word speaks to us in many ways, Lord Jesus, giving us that comfort that we need at that time when we are going through hard times. Thank you, Lord, for this beautiful time, the beautiful scriptures that Sister Nikita took by the power of the Holy Spirit that is really touching us, and we learn a lot, Lord. Thank you, Lord Jesus, for this time. Thank you for every word that you spoke to us is alive and active in our life, and help us to follow it and not to become like those 9 lepers. Yes, my Lord Jesus, help us to give you thanks in every circumstances, whichever it may be so tough in our life, a big mountain in front of us, but mountains melt like wax in the presence of the Lord. Help us to believe that scripture, Lord Jesus, and help us to know and to worship you. Thank you, Lord. Praise you, Jesus, and to give you thanks. All glory and honor to you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. I make this prayer in the mighty name of Jesus. Amen. 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 Amen, Amen. Amen. amen, amen, Jesus, thank amen. you.
Thank you, Jesus. Thank you, everyone. Thank you, Holy Spirit, for teaching us. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Yes, thank you. Thank you, Sister Anna. Thank you, Sister Janita. Thank you, Sister Nancy. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Sister Sister Nita.